पांचवे, तो आपणाकूच गाये घालतालो. वो मनीस जो मेळे ओतम्यान भरलोलो, मेळे ओतम्यान सारकोच बांदलोलो, वो मनीस कितें कोत्तालो तो तुमी जाणा? आपल्याचेच कुडीक फातर घेवन तो गाये घालतालो. फातर घेवन आपल्याकूच गाये घालतालो. तुमकां सोजमता तशें सांगतलो. एक चेडो एक फातर उखलता, तो फातर घेवन अशें तो हात दवरता आनी तो फातर घेवन आनी आपल्या हातीर तो ह्या भाशेन मारीत आसा. रगत आयलें, तो फातर तो उडयता, आरे रगत रगत अशें तो मागीर रडोंक लागलो. रगत भायर सरलें आनी तो फडफडटा आनी मागीर ताका दुखता. मातशें वखदान रगत थांबता, दूख उणी जाली. हाय, दूख उणी जाली अशें चिंतलें. मागीर थिंगा तो फातर पळयता, तो फातर खंय आसा? आतां हो फातर तो. पत्तून तो फातर घेता आनी हातीचेर वर्सान तो मारता. पत्तून हातीर गाये जाता, रगत येता, फातर भायर उडयता. पत्तून रगत व्हांवता, हात दुखता अशें म्हणटा. हेका कितें म्हणशात तुमी सांगात? तूं सारकोच बरो, तूं सांगता आनी आमकोणेक तूं प्रश्न विचारता कित्याक? तुमकांच विचारता, तुमी तेका कितें म्हणटले? सांगात. पिसो, मेंटल, येस. कोण आपल्याकूच येता आनी गाये घालता, ते स्थितीचेर ते आदारीत आसा. जोरी तो आपणाकचेरूच तो गाये घालता, खरेंच तो सारको पिसो आसतलो. कित्याक तो आपल्याकूच तो इतले गाये घालता? एक फातर घेवन आपल्याच हातीक तो मारता, कित्याक? कोण अशें करचना, कोण अशें करतलो? ताची तोखली सारकी ना पळय तो. कितें? आपणाकूच तो गाये घालतलो. तुमी मानतात न्हू तें? बरें आसा. बाबा भयणानो, मातशें चिंतून आयकात, हांव तुमकां विचारता. जोरी तुमी सेकंड हँड बायक घेत जाल्यार ताजी मोल कितें आसता तें तुमी सांगात. गोडेक 25,000 आसत. त्या सेकंड हँड बायकार 25,000ची ती बायक, आतां तरी तूं तितून कॅरोसीन घालता. कॅरोसीन एक पेट्रोला भाशेनूच तें. आनी तितून तूं कॅरोसीन घालता आनी कॅरोसीन घालतना तुका कोण पळयता तो म्हणटा, आरे मेंटल, आरे तूं पिसो कितें रे? आरे ते बायकान पेट्रोल घालूंक जाय, तूं कितें रे? आरे तितून पेट्रोल घालूंक जाय, तूं कॅरोसीन घालता, पिसो जालें रे? अशें म्हणटले ओ म्हणचे ना? ते म्हणटलेच, आरे पेट्रोल घालचे सुवातेर तूं तितून कॅरोसीन घालताय? 25,000ची ती पोरणी बायक, तितून कोणूच कॅरोसीन घालचो ना. कोणाची बी तोखली सारकी आसा पळय, तितून कॅरोसीन घालून ते बायक नाश करचो ना. ती बायक तुका मुखार व्हरता. ती बायकारूय तूं वोसोन वयताय. तुजी तोखली तो सारकी आसा जाल्यार ते बायकान तूं ते कॅरोसीन तूं घालचोच नाय. जाल्यार तूं आयक. ह्या कुडींत रगत आसा आनी ते रगता सांगाता जायते आनी कितेंय आसा. पळय, ह्या कुडींत आसा पळय तें लिक्वीड आनी ताचे सांगाता पळय तें रगत, आनी तें सगळें घेवन तर तूं एका लॅबांत तूं घेवन वयशी. त्या रगताचो कितें तरी तुका करूंक जाय. आनी तें रगत घोरच्या कोणाकूच ह्या संवसारांत जावंक ना. कित्याक रगतान जिवीत आसा, पवित्र पुस्तक म्हणटा. प्राण तो करून हाडप मनशा लागीं घडचेंच ना. फकत एका सर्वेस्परा लागीं तें घडटा आनी मनीस फकत प्राण काडटा, तो प्राण दिना. कुडींत आसा पळय तें लिक्वीड फॉर्मेट तरी तर तें तयार करूंक जाय जाल्यार 4 करोड थिंगा पयशे पडटा. कितले? 4 करोड. हांव तुमकां एक विशय सांगता, तुमी आयकात. 20 वर्सां आदीं म्हजो एक इश्ट फोन करून तो म्हाका म्हणटा, ब्रदर, म्हजो दांत काडला आनी तांणी ताचें 3,000 बील लायलें अशें म्हटलें. हांवें म्हणलें सर्वेस्पराक आर्गां. ताणें म्हणलें कितें? म्हजें दांत काडलां आनी तूं सर्वेस्पराक आर्गां दिताय? तेन्ना हांवें 20 वर्सां आदीं अशें म्हटलाय. हें कितें? एका दांताचें 3,000 रुपया ताणें बील दिलें? वय ब्रदर, सर्वेस्पराक आर्गां. आरे हें कितें? तूं अशें कितें म्हणटा? आनी कितें म्हणचें नासलें हांवें? एक दांताक 3,000 जाल्यार म्हज्या तोंडान आतां 1,00,000 रुपया आसा. वय वो ना, दांत आसा वो ना? पळय, एक दांताचो तो हिशोब 3,000 जाल्यार 30 आनी 2 दांताचो हिशोब कितले तुमी सांगा? 1,00,000च न्हू तो? 1,00,000 तुज्या तोंडान आसा वो ना तें? वय तितलें आसा. तुमची नदर आसा पळय ती नदर सारकी बेश्टी न्हय. पळय, तुमची नदर आसा पळय ती सारको एक कॅमेरा. वय कॅमेरा तो. तितून एक लेन्स आसा. कोणाचेरूय तुवें फोकस करूंक जाता. अद्भुत दोळे सर्वेस्परान दिला आनी खरेपणी हें कलर आसा पळय ते कलर हो ब्लॅक एंड व्हायट. तुमी सांगात,
तुमचे दोळे कलरफूल वो ते ब्लॅक अँड व्हायट? म्हज्या कपड्याचो रंग तुका कलरफूल दिसता वो ब्लॅक अँड व्हायट दिसता? सर्वेस्पर आमचो कितलो बरो, आमकां तो कलरफूल दोळे दिला. कितले बरे ताणें दोळे दिल्या. कलरफूल कॅमेरा दिला, डिजिटल कॅमेरा दिला, बऱ्या लेन्साचो कॅमेरा दिला. हे दोळे तर घडून हाडूंक जाय जाल्यार मनशा लागीं ते केन्नाच जावचे ना. आनी कोणें येवन तुजे दोळे हांव फोडटलों अशें म्हणत जाल्यार आमी हात जोडटले. तुका कितें जाय पळय तें सांग, हांव तुका तें दितां. कित्याक दोळे एकदम मोलादीक. कोण येवन म्हणटा तुजे हांव हात कातरतलों आनी तूं म्हणटा ताका हांव तुका 10 लाख दितां, म्हाजे हात कातर तुका जाय जाल्यार 10 लाख व्हर. कित्याक हांव हें तुमकां सांगता तुमी जाणा काय? ही कूड एकदम ती मोलादीक. ही कूड चड मोलादीक. 25,000ची ते बायकानूच केरोसीन घाली जाल्यार त्या मनशाक तुमी पिसो म्हणटले. जाल्यार एकदम मोलादीक ही कूड. बटर मिल्क घाली जाल्यार एकदम बरें, दूद घाली जाल्यार एकदम बरें, तें सगळें कुडीक बरें. आपोलाचो ज्यूस, मोसंबीचो ज्यूस, संत्राचो ज्यूस एकदम बरें. पूण ह्या कुडींत सोरो घालताय अशें कित्याक कोत्ताय? इतले अद्भुत आनी इतली ती मोलादीक पळय कूड, तितून तूं सोरो कित्याक घालताय? बियर्ड तूं कित्याक घालताय? विस्की तितून कित्याक तूं घालताय? मातशें तूं चिंतून पळय. 25,000चे मोलाचे ते बायकानूच तूं पेट्रोल घालून तुका ते पिसो म्हणटा. आरे कुरुटाचे ह्या मोलादीक ह्या कुडींत तूं सोरो घालताय, तूं पिसो न्हय? मातशें तूं चिंतून पळय. ह्या सोऱ्या वरवीं कितें जाता तुमी जाणा? भितर आसा पळय ते लिव्हर पिड्यार जाता, किडनी पिड्यार जाता. हे सोरो पितात पळय ते आपले जे कुडीक कितें करता, कूड ते इबाडटात. मोलादीक कुडीकूच तांचो तो नाश कोत्ता. मेळे ओतमेन आसलो पळय तो मनीस आपल्या कुडीक तो कितें कोत्तालो? आपणाकूच तो गाये घालतालो. सोरो पिता ते. मातशें खोडेगांठ उतरां आसा, रागार जायनाकात, मोगान सांगता. तुमी कितें कोत्तात तें तुमी जाणा? ते मोलादीक किडन्यांक, मोलादीक लिव्हर, मोलादीक तुज्या त्या काळजाक तांचो तूं नाश कोत्ताय. आनी कोण तुजे तिका नाश करना, तूंच नाश कोत्ताय तुज्या सोऱ्या वरवीं. तुज्या कुडीचो तूं नाश कोत्ताय. दुसरो, जरी तूं एक ट्रेनिंग पळय जाल्यार वयल्यान थिंगा धुंवर भायर सोदता. कित्याक? इंजीन थिंगा काम कोत्ता. तूं एक बायक पळय, ते बायकींतल्यान फाटल्यान सावन तितूंतल्यान धुंवर भायर सोदता. कित्याक? तें इंजीन थिंगा काम कोत्ता म्हूण. तूं कार पळय, तूं एक ट्रक पळय, तांच्या सायलेन्सरान धुंवर भायर सोदता. इंजीन थिंगा काम कोत्ता. खंयचे फॅक्टरी तूं पळय, त्या फॅक्टरींतल्यान पसून धुंवर भायर सोदता. तेजे चिमणेंतल्यान तें काम कोत्ता म्हणून. एका पिश्या मनशान अशें चिंतलें एका फॅक्टरीक पळोवन. एक फॅक्टरींतल्यान पळय थिंगा धुंवर भायर सोदता. ह्या फॅक्टरींत पळयत जाल्यार वयरसान धुंवर भायर सोदता. बायकाक पळयत जाल्यार धुंवर भायर सोदता. आनी थोड्यांच्या घरान ते चिमणेंतल्यान धुंवर भायर सोदता पळय, तसल्यो बोट्ट्यो आसात. वयर पासून ते पायप लायतात. घरांतल्यान वयर पाकी तो धुंवर भायर सोदता. आतां हो पाड मनीस पळय अशें चिंतता, बायकांतल्यान धुंवर सोदता आनी सगल्या कडल्यान धुंवर भायर सोदता. ट्रेनींतल्यान धुंवर येता, ट्रकांतल्यान धुंवर भायर सोदता, फॅक्टरींतल्यान पसून धुंवर भायर सोदता. म्हज्या भितरल्यान धुंवर भायर सरना. ह्या पासत हांवें धुंवर काडचो. आनी अशें म्हणोन बऱ्या नेटान सिगरेट घेवन येता. ती बरीच तो फुंकता आनी वयल्यान ताजी एक एक्शन तो अशें दोत्ता. ह्या संवसाराचेर अशें पळयता आनी अशें धरून अशें तो फुंकता. पोजूय कोत्ता. कित्याक? भितर तूं लिव्हर लासताय. भितर तुजें काळीज, तुजी ती पुलमां ती लासतात. भायल्यान सारको पोज मारताय. ताका तोखली आसा काय? मेळे ओतमान आसा तो आपल्याकूच तो थिंगा गाये घालीत आसता. जे सिगरेट ओडटात, जे गुटखा खातात, गुटखा खाता पळय तांचे दांत पळयात. घोडेक धाकट्या भुरगे तर पळयत, ते म्हणटाले वो माकोड वो कोण? सोजमी काय मेळना. तोंड उक्तें केल्यार ते भियोन मरतले. कित्याक? सारकेच दांत घुसल्या. दांत सारके काळे कीट जाता. ल्हान भुरगीं तर पळयत जाल्यार सारकीं भितरलीं, वो मनीस वो कोण काय? कित्याक हांव हे सगळे विशय तुमकां सांगता? बरे तुमकां दांत दिल्या, कित्याक तांचो नाश कोत्ता? ह्या बेबद्यांचें तूं तोंड पळयत जाल्यार सारकें विकार दिसता. सोबीत तुजें तोंड दिलें आसा, नाश कोत्ताय. ह्या सगळ्याचें कारण तुमी जाणा? सैतानाच्या हातान तुमी पडल्या. मेळ्ळ्या ओतम्यान तुमकां बांदून दवरल्या.
तुका तुजे कुडीक, तुका तुजे फॅमिलीक सगळ्यांक थिंगा नाश करूंक बांदला. हांव काम करता आसतना म्हजेशी एक एसिस्टंट काम कोरी. चड सिगरेट तो ओडी. हांव ताका विचारतालो, तुजे घरांत सकाळीं उठोन तुजो पूत दूद पिता काय? तूं कितें म्हणटाय सर? आरे म्हाजो पगार कितें? खंयचें दूद दितलो? अशें म्हणटा. तुजो चेडो बरें स्कॉलाक वयता काय? कितें सांगूंक तुका सर? म्हाज्या चेड्याक आनी खंयच्या बऱ्या स्कॉलान घालतलो काय? तुजो चेडो बरें मोचे आनी बरी न्हेसोवन जेता? आरे कितें म्हणटाय? खंयचें बरें मोचे आनी न्हेसोवन? आरे कशें जातलें? कितलो पगार मेळटा सर? बरें आसा. तूं सदां कितले पॅकेटां सिगरेटी ओडटा? 3 पॅकेटां तरी हांव ओडटां. हांवें म्हणलें, हे 3 पाकिटांचे कितले पयशे तिका पडटात? सुमार ₹100 पडटा सर. तुका कितलो पगार आसा? 8,000 सर. म्हयन्याक तुजे सिगरेटीचे डिस्पेच कितलो जाता? 3 हितून 100 म्हणल्यार सारकेंच म्हणल्यार 3,000. आरे पातक्या मनशा, तुज्या भुरग्यांक तो सकाळीं उठोन दूद तो दिवंक जाय जाल्यार तुजे सकाळचे भुरगे उठोन दूद पिवंक, बरें न्हेसोवन जेवन, टिफीन खावन हें सगळें करून दवरीत तर ते स्कॉलाक वचोंक जाय? आरे अशें कशें जातलें? आरे म्हाका कितलो पगार पडटा? म्हज्या भुरग्याक हांव दूद कसो दितलो? म्हाका कितलो पगार पडटा म्हज्या भुरग्यांक बरी न्हेसोवन दिवंक? कितलो पगार मेळता सर म्हज्या भुरग्यांक बरें स्कॉलान हांव ताका धाडूंक? अशें तूं म्हणटाय, पूण म्हयन्याक ₹3,000 तूं तुज्या भुरग्यांचें पोट मारून, दूद पिता पळय त्या भुरग्यांचें पोट मारून, तुजें तोंड तूं सारकें धुरान भरता. तुका लॉज ना रे? हेंच हांव तें सुटावे करून तुमकां सांगूंक जायना म्हणून हांव त्या मनशाक म्हणलां. हांव विचारतां, भावा भयणानो, हांव विचारतां, पूत आनी धुवांक बरें जेवण दिवंक जाय आसलेलें, पूण तुजे त्या धुंवरा वरवीं तुज्या पोटांत तें वता आनी सोरो, विस्की तो सोरो पिवन तुज्या पोटांत तूं घालताय आनी तुज्या भुरग्यांक त्या भाशेन तूं थिंगा उपाशी मारताय. हांव विचारतां, केन्ना तुवें सुणीं पळयल्या काय? सुणीं पळयल्या काय? जेन्ना तीं पोरां दितात पळय तेन्ना ते दोळे उक्ते करून आपणाचेरूच आपल्या तोंडान तें जेवे पर्यंत ती आवय आपल्याच्या पोरांक सोडिना. ती पोट बरोसोर तेका बरयता. सुण्यांक परून मोग आसा रे तांच्या पोरांक सारकें भरपूर आनी तांकां दूदय तें दिवंक जाय म्हूण. जल्म दिला पळय तूं तो बापूय, कितें जालो तुज्या मोगाक? जल्म दिला त्या भुरग्यांक पोट भरून जेवणय तूं दिनाय, पोट भरून दूदय तूं तांकां दिनाय, बऱ्या इस्कॉलान तूं तांकां शिकोवन दिनाय, आनी वयल्यान तूं तांकां बरें शिक्षण दिवचें बदलेक, तांकां बरें जेवण दिवचें बोलदेक, दूद दिवचें बोलदेक, तांकां वय बरें तांकां शिक्षण दिवचें बदलेक तुका तुजेंच पडलेलें आसा. सारकें त्या सोऱ्यान तूं बुडलाय. एक भाव म्हजेशी येता. पास्टर, म्हजे पासत मागणें कर. कितें जालां तुका विचारलें? शिकपाची आशा आसा पास्टरजी, आनी म्हाका शिकोवंक सारकेंच संदी मेळों ना. कित्याक? तुज्या बापायक काय सिरियस ना कित्याक? ना, बरी आसा. कित्याक? 40,000 पगार पडटा. जाल्यार 40,000 पगार आसा, तुका कित्याक तो शिकयना? पळय तो शिकयता पास्टरजी. शिकयता जाल्यार तूं शिकोवंक जाय न्हू. ना, म्हाका शिकयना तो. ताणें पळय एक बायलेक दवरला, ताज्या भुरग्याक तो थिंगा शिकयता. तुमकां कितें सोजमलें काय? येवन तो रोडटा. ताजोच पूत ताका तो शिकयना आनी पूण दुसरे बायलेक दवरला पळय ताज्या भुरग्याक तो शिकयता. पास्टर, पापा मातशें म्हाका तूं शिकय. आरे तूं मातसो ओगी राव रे. तुजें तोंड पळय शिकोवप. आरे शिकोन कोण व्हडलो जाला रे? अशें म्हणून तो म्हाजी पर्वा करिना आनी सगलो पगार घेता आनी तो थिंगा ते बायलेक वचोन दिता आनी ताज्या भुरग्याक तो वचोन शिकयता. कसले दीस काय हे? असलो लोक ना काय म्हणटाय? बायलेचें पडलेलें ना, भुरग्यांचें पडलें ना, तांकां तो पोसूय पसून ना, तांचें ताका कांयच पडलेलें ना. पोरक्या बायले फाटल्यान, नायकिनी बायले फाटल्यान धांवता. असलें ते वायट संवयनी तो बोल्ला. भुरग्यांचो फुडार इबाड कोत्ता पळय तसले बापूय ना काय? कोण तुमी जाणाव? ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्यांच्या काळजांक घाये घालतात तसले. आपलेच बायलेक दूख दितात तसले. संवसारांत जियेतात पळय ते पापकी मनशांक खूश करपाक घरच्यांकूच नाश कोत्ता पळय तसले ना काय? हे कोण ते तुमी जाणा? सैतानाच्या हातान ते बांदलेले इफेन्नान वयतात ते. तसल्या पोंगणान चलतात. असल्या पोंगणान तुमी चलतात जाल्यार आयकात. बदल जावचो विनंती करात. जिवीत बदलच्याक आशा दवरात. पातक कोत्ता पळय तो पातक कोत्ताना म्हाका खुशालकाय भोगता अशें म्हणटा, पूण तो त्या पातकाक लागूनच ताजो तो विनाश जाता. एक भाव म्हजे लागीं येतालो आनी रडटालो.
कित्याक रोटा तुमी जाणाव? फास्टर, म्हजी आवय ती म्हजेरूच आदारीत आसा. म्हजे भयणीचें लोगोयण तें हांवेनूच तें तयार करूंक जाय. म्हजे आवयन जायती मेहनत करून म्हाका शिकयलें आनी म्हाका शारांत धाडलो. सर्वीस करतना कितें जालें थिंगासर तूं जाणा पास्टरजी? कितें जालें? सगळे म्हजे इश्टांनी चले आतां आमी पार्टीक या आनी अशे पार्टेक म्हाका ते घेवन गेले. त्या उपरांत ते नायकिनी कोणें घेवन गेले. त्या नायकिनी कोणें घेवन गेल्या उपरांत मागीर त्या नायकिनी बाराबर भोंवपाची म्हाका संवय जाली. बरें आसा, आतां खंयच्या विशयान मागणें करूं? ना पास्टर, पळय एके वाटेन म्हजे आवयची जबाबदारी म्हजेर आसा, म्हज्या भयणीची जबाबदारी म्हजेर आसा आनी हें सगळें चलतना हांव हॉस्पिटलांत गेलों आनी दोतोरान तपासलें आनी ताणें जायतें म्हाका बरयलें आनी सगळे तपासणी जाल्या उपरांत ताणें म्हाका अशें विचारलें, तुका कितें तरी संवय आसा रे? हांव ओगीच रावलों. कांय ना दोतोर. तूं कितें कोत्ताय? ना तें अमक्या कंपनींत काम करता. ती बरी कंपनी न्हू. कितलो पगार तुका मेवता? 30,000 पगार मेवता. आरे बरो मेवता. तूं कितें शिकलाय? MBA. म्हज्या मायन म्हाका बरें शिक्षण दिलां. MBA केलां. दोतोरान म्हणलें, आरे गिन्यान आसा रे? MBAचें शिक्षण केल्या, इंटरनॅशनल कंपनींत तूं काम कोत्ताय, आवयन तुका मेहनत करून शिकयला, जाल्यार तुका बुद आसा रे? कितें जालें डॉक्टर? आरे कितें जालें कितें म्हणटाय? तुका एड्स दुयेंस जालां. म्हाका एड्साचें दुयेंस जालां दोतोर? वय. गिन्यान नासलेल्या मनशा त्या नायकिनी कडेन गेलो न्ही तूं? आतां ताचें फळ पळय, तुका आतां एड्साचें दुयेंस जाल्लें आसा तितलेंच न्हय, तूं आतां निमाणे पावलार आसाय. कितले दीस जेयतलो ते पासून सांगूंक जावचें ना. दोतोर हे तूं सगळें कितें म्हणटाय? म्हजी आवय म्हजेर आदारीत आसा, म्हजे भयणीचें तेचें काजार हांवें करूंक जाय. फामिलीची जबाबदारी म्हजेर आसा. आतां रडोन कितें फायदो? तुजे कुडीन आसा ती आशा आनी सगळी ती वंदोनी पुरे करच्याक तूं थिंगा गेलोय. आपल्याक जाय तशेंच तूं जियेलोय. वायट रस्त्यार तूं भोंवलोय. बरो पळय तुजो फुडार आसलो पळय तो, बरी भलायकी तुवें नाश केली. असले मनीस ना काय आमचे मदें? जोडलेली सगळी जोड वचोन स्वराच्या ओड्ड्यार घालतात. जोडलेली सगळी जोड व्हरोन नायकिणींक घालतात. थोडे वेळाचे ते पातकाचे सुखाक लागून तुमची कूड आनी तुमचे फामिलीचो नाश कोत्ता. पवित्र पुस्ताचे सारके बारकायेन पळयत, मेळे ओतम्यान दवरलो पळय तो मनीस, तो आपणाकूच तो ताका गाय घालता. ताका आनी कोण तो गाय घालिना. तुका दुसरो कोण नाश करिना. तूंच तुजेच नाश कोत्ताय. तुजी भलायकी आनी कोण पिड्यार करना. तूंच तुजी भलायकी पिड्यार कोत्ताय. वायट आनी नाका जाले तसले सुवेन तूं तुजे कुडीकूच थिंगासोर नाश कोत्ताय. तुज्या माथ्यार तुज्या आवय बापायची जबाबदारी आसा, तुज्या भावाची थिंगा शिकोवपाची जबाबदारी आसा, तुज्या भयणीची जबाबदारी तुजेर आसा, इतल्या लोकांची जबाबदारी तुजेर आसा आनी तूं हांगासर कितें कोत्ताय? रानवटी गाडवा भाशेन त्या सुण्या भाशेन विटायिल्ली सारकी पाड वचली ती कामां करून तुजी कूड आनी तुजी भलायकीकूच तुजो फुडाराचो तूं नाश करून मागीर कसलें मनशापण आसा काय? आपले आवय बापायचे रीण फारीक करूंक जाय आनी तुजे बायलेक तिका कांय उणें नासतना तिची देखभाल करूंक जावो. भुरग्यांक तरी पोट भरून जेवण दिवंक जाय. इतले पासून तुका गिन्या पासून मातूय ना? मातशें चिंतून पळय. मेळे ओतम्यान बांदलेलो आसा पळय ताका दुसरो कोण गाये घालिना. तो आपल्याकूच गाय घालता. एक फातर मेवल्यारूच पुरो. आपल्याक मात्ता एक सोऱ्याचें दुकान दिश्टी पडलें पुरो. तायट जायसर पियेता. एक नायकीन दिश्टी पडलें पुरो. सगळे दुडू तिजेर मोडूंक जाय. तेजे वयल्यान आपल्याचें तूं नुकसाण कोत्ताय. कोणाच्यान तुका कंट्रोल करूंक जायना. कोणाच्यानूच तुका सारको करूंक जायना. मोग मोयपास मेळो ना. आपल्याकूच तो गाये घालता. दीस रात थिंगा वयल्यो खंयच्यो घालता. तो एक शिरो थिंगा शिमीत तरेन जेता. असल्या मनशाक कोणाच्यान बरो करूंक जाता? असल्या मनशा लागीं जेजू आयलो. असल्या मनशा लागीं जेजू आयलो. आनी जसो जेजू आयलो, जेजू क्रिस्ताक पळयतोच मेळे ओतम्यान बांदलेलो पळय तो मनीस जेजूच्या पांयाशी आयलो. दिमी मोडटा तें एक नाटक. मेळे ओतम्यान बांदलेलो आसा पळय तो थिंगा दिमी कित्याक मोडटा? मेळे ओतम्यान दवरलेलो आसा तो थिंगासर दिमी कित्याक मोडटा? थिंगासर तो व्हडल्यान म्हणटा, सगळ्यान चोर पदवेदार देवाचो पूत. आख्खी रात पियेतात. वायट रस्त्यार ते चलतात. आयतार येतात थिंगा मागीर मागणें. आयतार जाता सगळ्याकीन बरें ते भोगती. आनी आयताराचे मुखार येवन सारके दिमी मोडप. सोमया सारको व्हडलो पातकी हांवूच तो. असले पिशे ना काय? मेळे ओतम्यान दवरले पळय ताका इतली व्हडली भोगती. आमचे मदें अशें कोण आसा काय अपवित्रान जेतात आनी शैतानाच्या हातीन गुलामपणान ते जेतात
आनी चर्चीन येता, जेजू क्रिस्ताशी येतात, पास्टर दिश्टी पडटाच, असली आनी भोगती खूंय दिसना. सावधान, तुजे नाटकाचें तें जिवीत सर्वेस्वर पळयता. जेजू क्रिस्तान त्या मनशाक पळोवन, जेजू क्रिस्तान पळय ते मेळे आत्म्याच्या मनशाक पळोवन, भायर सर! ह्या मनशांतल्यान भायर सर! जेजू क्रिस्तान ताका हुकूम दिलो. ताच्या एक हुकुमान आसा ती पदवी. आयकात म्हज्या भावा भयणांनो, ह्या संवसारांत आसतना पळय कसलो तरी भूत जेजू क्रिस्तान जायना पळय तसली थिंगासोर मेली शक्ती थिंगासोर नाच. कसले मेळे आत्मे, कसली मेली शक्ती जेजू क्रिस्ताच्या मुखार पांय पडोंकूच जाय. कित्याक तोच रोसना करपी, तोच मैमेवून सोर पदवेदार आयज तुमच्या मदें कोण आसा? बोंडखणेन आसा जाल्यार, गाडयापणाचे बोंडखणेन आसा जाल्यार, कोणें जादू तोना थिंगासोर केला जाल्यार, वो आनी कितें नाका जाल्लें केला, म्हज्या जेजू कडेन येयल्यार पुरो. म्हज्या जेजू कडेन तुका बरो करूंक जाता, पेखोवणी दिवंक जाता. ताजें जिवीत इतलें पाड जालेलें, सारकेंच काबाड जालेलें. मेळे आत्म्यान तो सारको बांदून आसलेलो. शिमेतेन रावतालो पळय तो मनीस, थिंगासोर जेजू क्रिस्त येयलो. ताजी ती परिस्थिती पळोवन ताजे भितर आसले पळय ते मेळे आत्मे, तांकां भायर काडल्या उपरांत बायबल कितें म्हणटा, ताका पेखोवणी मेवली. बरी न्हेसोण न्हेसोन जेजू क्रिस्ताशी पांयाशी तो बसोन थंयसर आसले पळय ते सगळे लोक ताका पळोवन सारकेच ते अजापले. कितलो व्हडतो वो सर्वेस्पर. कोणाकूच ताचें पडलेलें ना. कोणूच ताचें चिंतिनासलो. कोणाच्यानूच ताचें बदल हाडूंक जायनासलो. शी, असलो मनीस कित्याक जियोंक जावो? असलें चिंतना मनशाचें आसलीं. पूण जेजून तशें चिंतूंक ना. जेजून ताका बरो केलो. ती आख्खी रात ताणें प्रवास केलो. तुका बरें करच्याक, आमकां बरो करच्याक जेजू क्रिस्त तो उंचलो स्वर्ग सोडून ह्या संवसारांत आयलो. कित्याक सांडला पळय ताका सोदून ताका सोडवण दिवच्याक. इफेन्नाचे वाटेन वयतालो पळय तूं, तुका साल्वार करूंक. पातकान तूं फसलोलय, ओ पवित्र, कोन्यान तूं बांदलोलय, तुमकांच सोडून दिवच्याक जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो. तो जेजू म्हणटा, हांव तुका बरो कोत्तलो. तुजे भितर कितलें तूं पाड जायत जाल्यार हांव तुका बरो कोत्तलो. एक संदी तूं म्हाका दिवशी काय? बदल जाल्लो तो मेळ्या आत्म्यान बांदलोलो मनीस जेजूशी आतां येवन म्हणटा, हांव तुजो पाटलाव करूंक सोदता जेजू. अशें म्हणटोच जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें, तूं आतां तुज्या घरा वच. पयलें तुज्या घरांत तुजे भितर बदल जाला तो दाखय. पयलें तुज्या घरांत तूं वच आनी गोवाय दी. तारोण जाल्लो लोक, जेजू क्रिस्ताक मानून घेतला पळय ते लोक, पयलो बदल खंय दाखोवंक जाय पळय ते जाणात, सोबेंत न्हय. पयली गोवाय खंय दिवंक जाय पळय तुमी जाणाव, स्टेजीर न्हय. सगळ्याकन पयली तांची आत्मीक जिवीत ताणें खंय दाखोवंक जाय तुमी जाणा, तांच्या घरान. भयणी आयकोताय? भावा आयकोता काय? तूं एक भोक्त जाल्यार, तूं पयलीं एक भोक्त जाल्यार तुजी आत्मीक पोतकी कितली आसा पळय ती तुज्या घरांत दाखय. तुज्या बायलेक दाखय, तुज्या भुरग्यांक दाखय, तुज्या घोवाक दाखय, तुज्या लोकांक दाखय. तुज्या जिवितांत कितें बदल जाला तो. घरांत सारको राकोस कसो, वय. आनी संवसाराक सांगतले सोडवण जर आसा म्हणून तुका लोक आसतलो. ताचो कसलोच अर्थ ना. जो मेळ्या आत्म्यान सांपडलो पळय तो म्हणटा जेजू क्रिस्ताशी, जेजू हांव तुजो पाटलाव करूंक सोदता, हांव तुजी सेवा करूंक सोदता जेजू. आतां तुवें सेवा करूंक उपकारना. आतां तूं पयलो घरा वच. हांवें जें कितें तुका केलां पळय तें घरच्यांक सांग. ताणें कितें केलां तुमी जाणाव? ताच्या जिवितांत जालो पळय तो अद्भुत बदल जाला तो. ताच्यान तें उगी रावंक जावंक ना, पूण तुज्या आपल्या घरा गेलो आनी तांकांच न्हय. इतलें ताणें पुरो म्हणोंक ना. देकापोलीस तो गेलो. 10 प्रांताच्या देशाक तिंगा देकापोलीस म्हणटात. देकापोलीस म्हणटा पळय 10 प्रांतान वचोन थिंगा जायतो प्रचार ताणें केलो. तुमी सगळीं जाणा न्हू हांव कोण तो. मेळ्या आत्म्याच्या बोंडखणीन आसलो. फातरांनी हांव म्हाकाच गाये घालतालो. दीस आनी रात हांव किवचे घालतालो. कोणाचेंच हांव आयकनासलोलो. म्हाकाच हांव गाये घालतालो. हांवच तो. जेजून म्हाका बदल्लो. म्हज्या असल्या पातकाक ताणें बरो केलो. तुमकांय तो बरो कोत्तलो. ताजे लागीं तितली पदवी आसा. पवित्र सर्वेस्परा बापा, सारकें आनी सारकें सुटावें तुवें मनीस कसो सारकें मेळ्या आत्म्यान तो बोललो आसतना बोंडखणीन आसोन
दुखान आसोन गुलामान तो जियेतालो, तूं सारको नितोल तूं उडयलाय. कंट्रोल ना पळय तसलो राग. कंट्रोल ना पळय तसलो तो राग. कंट्रोल ना पळय तसलें कामचाराचें वेव्हार. बेबदेपणान आनी येडोन म्हजी फामील मोडली. भुरग्यांचो फुडार नाश जालो. म्हाका बक्षी बापा. म्हाका पळोवन सगळेच बेजार जाता. म्हजी फकाणां कोत्ता. अशें तूं म्हाका बदलतलो म्हूण आयज उतर आयकलां. बदल म्हाका बापा. झगडेकार म्हणून म्हाजेर शाप पडला. तुजे असले बायले कोणे काजार जावन सारकें इफेन आतां हांव भोगता. असो म्हाजो घोव रडटा, असो म्हाजो घोव म्हणटा, वो राकोस. असलो शाप म्हजेर पडला. म्हाज्या भुरग्यांक हांव एक राकोस कसो तांकां दिसता. म्हजी बायल म्हाका राकोस अशें ती म्हणटा. सोम्या, म्हाका मनशापण तूं दी. बरो मनीस तूं म्हाका कोर. आवय बापायक बरें गोर जावपाक तुजे मोहिमे पासत. हे तरणाटे ते तेंचें जिवीत जियोंक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता बापा. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.